केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांचे वांगडा एसटी आरक्षणाविशीं जाल्ली चर्चा निश्चितपणान यशस्वी थारतली असो विश्वास मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलो। दिल्लीच्यान गोंयांत परत आयले उपरांत मुख्यमंत्र्यान एसटी आरक्षण, राज्यातल्या उदरगतीचे काम आनी हेर महत्वाच्या विशयांचेर गृहमंत्र्याकडेन सविस्तर जाल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान सांगलें। गोवा फॉरवर्ड पक्षान काँग्रेसीकडेन जावपी युतीविशीं उलोवणी स्थगीत करून आपूण स्वताच लढो दितलो असो संकेत दिला। मजगती विरोधी पक्षाकडेन युतीविशीं उलोवणी चालूच उरतली अशें काँग्रेसीन स्पश्ट केला। जाल्यार विरोधकां मदलो अंतर्गत वाद म्हणून भाजपान प्रतिक्रिया दिल्या। सांताक्रूज मतदारसंघातल्या भाजप कार्यालयाच्या वादाचेर आता भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी आपली भूमिका स्पश्ट केल्या। मंत्री बाबूश मोन्सेरात आनी आमदार रुडॉल्फ फर्नांडीस हांचेकडेन चर्चा करतले अशें भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी सांगलें। म्हादय संदर्भात केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी केल्लो दावो दुर्दैवी आनी गोंया खातीर म्हारग आसा। हो विशय सध्या न्यायालयात आसा जाल्यार केंद्र सरकाराक ह्या प्रकारान हस्तक्षेप कित्याक करपाक जाय असो प्रस्न पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकारान उपरासलो। केंद्र सरकार फकत कर्नाटकाचो पक्ष घेता असो आरोप राजेंद्र केरकारान केला। मांडवी न्हंय देगेवेले पणजे पार्क म्हळ्यार क्वॉर्टर डेक प्रकरणात उच्च न्यायालयान महत्वाची दखल घेतल्या। गोवा बचाव अभियानान दाखल केल्ल्या याचिकेचेर सुनावणी करीत न्यायालयान राज्य सरकार, टीसीपी विभाग, GCZMA आनी हेर संबंधितांक नोटीस धाडल्या। ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 11 ऑगस्टाक जातली। कुडचडेच्या बाणसाय आनी टाकी शेल्डे वाठारांतल्या रस्त्याच्या अवतिकायेक लागून गोवा फॉरवर्ड पक्षान सरकाराचेर निशाणो साधलो। पक्षाचे कुडचडेचे ब्लॉक अध्यक्ष विशाल नोगेरियो हांणी रस्त्यावेली फोंडकुलां पुरोवंक ना जाल्यार रस्त्यार न्हिदून आंदोलन करतलो अशी शिटकावणी दिल्या। रस्ते सारके ना तरी लेगीत अंबेडकर चौकात AI ट्रॅफिक कॅमेरा बसोवन दंड वसूल करपाक कांयच अर्थ नाशिल्ल्याची टिका तांणी केल्या। साळगांव आनी काकोडा कोयर प्रक्रिया प्रकल्पांतल्यान फाटल्या 10 वर्सांत सुमार 6.9 कोटी युनिट वीज तयार करपाक सरकाराक येस आयला। ह्या प्रकल्पात दर दिसा 880 टन कोयराचेर प्रक्रिया करतात अशें राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या ज्येष्ठ पर्यावरण अभियंत्यान राष्ट्रीय परिशदेत सादर केल्ल्या अहवालांतल्यान मुखार आयला। उद्देजक सद्गुरू धुमे हांणी आता मयेच्या राजकारणात एंट्री केल्या। जनतेचो आग्रह आशिल्ल्यान 2027 जावपी विधानसभेची वेंचणूक मये मतदारसंघातल्यान लढयतलो अशें तांणी समर्थकांच्या हजेरेत जाहीर केला। राजकीय पक्षाच्या चिन्हाचेर वेंचणूक लढोवप काय ना ते जनतेक विश्वासात घेवन थारायतलो अशेंय तांणी स्पश्ट केलां। वेळसाव वाठारात जावपी रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरण प्रकल्पाक कितलीशीच वर्सां जाली थळावे विरोध करीत आसा। आता परतून ह्या प्रकल्पाक थळावे विरोध करपाक लागल्या। ह्या प्रकल्पाक लागून 20 घरांची पारंपरीक वाट बंद जाता। देखून रेल्वे प्रशासनान बेगोबेग सुरक्षीत पर्यायी मार्ग दिवचो अशी मागणी थळाव्यांनी संबंधितांकडेन केल्या। गोंयांत पावसाचो नेट चालूच आसा। बुधवारा सावन फुडले 2 दीस गोंयांतल्या दोनूय जिल्ह्यांनी घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा।
ते खातीर हवामान खात्यान फुडले 2 दीस येलो अलर्ट जारी केला. ह्या दिसांनी घोग्यांनी पावसा सयत नेटान वारें व्हांवतलें. वाऱ्याचो वेग वराक 40 ते 50 किलोमीटर आसतलो. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. दोन 2026-27 या काळात उदका येरादारी खातीर 6 न्हंयची उदरगत करपाच्या इनलँड वॉटरवेज ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या उपक्रमाक मुख्यमंत्र्यांनी होकार दिला. बेतूल किल्लो, लायट हाऊस आणि केळशी हांगा प्रस्तावित सुविधांच्या उदरगतीक लागून अंतर्गत उदका येरादारी जोडणी व्यवस्था घटमूट जातली आणि या वाठारांतल्या पर्यटन आणि अर्थीक क्षमतायेक चालना मेळटली, अशें मुख्यमंत्र्यान एक्सा वरवीं सांगलां. नवो नुस्तेमारी हंगाम सुरक्षीत आणि यशस्वी जावचो हाचे खातीर फुटबॉल जेटीर बोट धन्यांनी पॅरिश धर्मगुरूच्या हजेरेत प्रार्थना केली आणि आशीर्वाद घेतलो. नुस्तेमारी हंगाम सुरू जावन 5 दीस जाले तरी एकूय बोट नुस्तेमारी खातीर दर्यांत वचूना. 6 न्हंयच्या तोंडार सँडबार तयार जाल्ल्यान बोट आडमेळींक तोंड दिवचें पडटा. हो प्रस्न बेगोबेग सोडोवचो अशी मागणी बोट धन्यांनी केल्या. राया हो गोंयचो पयलो गांव जंय भाताची कापणी पयली जाता. बुधवारा रायाचे अवर लेडी ऑफ स्नो इगर्जेत फामाद कणसाचे फेस्त व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयले. पारंपारीक पद्दतीन भाताची कणसां कापून ती इगर्जेत व्हेली. उपरांत भाविकांच्या हजेरेत कणसाचे फेस्त मनयले. साखवडा पंचायतीत अर्थीक अनियमिततायेचो आरोप आशिल्ले प्रकरण आता पुलिसांच्या दारात पावला. पंचायतीच्या निधीचो गैरवापर आणि कागदपत्रांकडेन घुसपागोंदळ केल्याचो आरोप करून आदल्या पंचायत सचिवा आड कुळे पुलीस स्टेशनात कागाळ दाखल केल्या. दिवचल बोड्डेच्या सरकारी शाळेच्या पोरणे इमारतीकडेन हळशीक निर्माण झाल्या. इमारतीकडेन रेबो निर्माण जातनाच तण आणि हेर रानटी रोपांचे आक्रमण वाढला. देखून ह्या इमारतीत चलपी अंगणवाडी आणि केजीच्या विद्यार्थ्यांच्या जिवाक धोको निर्माण झाला. बाणावले मतदारसंघात वाढपी कोयराचे समस्ये खातीर थळाव्या नागरिकांनी प्रशासनाकडेन धाव घेतली. बेकायदेशीर कोयर उडोवपाच्या वाढपी घडणुकांचेर बेगोबेग उपाय येवजण करपाची मागणी बाणावलेच्या थळाव्यांनी केली. हे विशीं तांच्यांनी दक्षिण गोंयचे जिल्लो अधिकारी एग्ना क्लिटस हांची भेट घेवन तांकां निवेदन सादर केलें. दिवचले भर बाजारात गटरा वयल्यो फातरी मोडिल्ल्यान बाजारात भोंवप कठीण जाल्लें आसा. फातरी मोडिल्ल्यान बाजारात येवपी गिरायकांचे पांय गटरात अडकतात. प्री मॉन्सून काम व्यवस्थित करूंक नाशिल्ल्यान ही समस्या निर्माण जाल्या अशें कळटा.
बँकर्स बुक पुरावा विधेयक 2026 संमत केल्या उपरांत बुधवारा लोकसभेत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी हे विधेयक मांडले। सध्याचे बँकिंग व्यवस्थेची गरज भागोवपा खातीर कायदेशीर चौकटीचे आधुनिकीकरण करपाचो ह्या विधेयकाचो हेत आसा। बँकराच्या पुस्तकाचो इलेक्ट्रॉनिक वा डिजिटल रेकॉर्ड पुरावो म्हणून व्हॅलिड आसतलो अशें कळटा। केंद्रीय रस्तो येरादारी आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांका लक्ष करून घाल्ले सोशल मीडिया वयले पोस्ट बेगोबेग काढून उडोवपाचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयान मेटा, एक्सकॉर्प आणि गुगल LLCक दिल्या। मंत्री नितीन गडकरी आणि ताच्या कुटुंबाक इथेनॉल पेट्रोल कार्यवळीचो अर्थीक फायदो जाला अशे व्हिडिओ सोशल मीडियाचेर प्रसारित जाल्ले। देखून मंत्र्यान कोर्टात धाव घेतली। सायबर फटवणूक संबंधित बँक खात्यांकडेन व्यवहार करपी खात्यांचो SOP तयार करपाचो आदेश सर्वोच्च न्यायालयान भारतीय रिझर्व्ह बँकेक दिला। तशेंच राज्यांक, केंद्रीय प्रदेशांक, कायदो अंमलबजावणी एजन्सी आणि बँकांक डिजिटल फटवणूक प्रकरणांची हाताळणी सुदारपाचो न्यायालयान निर्देश जारी केला। सेगीत 13व्या दिसात झारखंडात JPSC परीक्षेसंबंधी आंदोलन सुरूच आसा। रांचीच्या जयपाल सिंग मुंडा स्टेडियमात हो निषेध पळोवपाक मेळटा। गरमी सोंसून नजो जाल्ल्यान पिवपाचें उदक, जेवण अशा मुळाव्या सुविधांपासून आमकां वंचीत दवरल्यात असो दावो निदर्शकांनी केला। पर्यावरण मंत्री भूपेंदर यादव हांणी बुधवारा नवी दिल्लीत पर्यावरण, रान आणि हवामान बदल मंत्रालयाचे संसदीय सल्लागार समितीची बसका घेतली। ह्या वेळार मनीस रानटी जनावरांच्या संघर्षाच्या प्रस्नाचेर, रानटी जनावरांचे अस्तित्व घटमूट करपाचेर तांणी ह्या बसकेत भर दिलो। मंगळारा यमनाच्या अस्तंत दर्यादेगेर भारताच्या ध्वजाचेर आशिल्ली बोट उमटली, पूण घडणुकेक सुदैवान 14 जाणांक सुखरूप वाटावपाक येस आयलें। हे घडणुकेचे फाटभुंयेर सिमेन्स युनियन ऑफ इंडियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक भारतीय नौदळाचे असेट्स उपलब्ध करून करपाची मागणी केल्या। भारताच्या मॅरिटायम कामगारांच्या सुरक्षेच्या नदरेन ही मागणी केल्ली आसा। बुधवारा केंद्रीय भलायकी आणि समाज कल्याण मंत्री JP नड्डा हांणी आसामाक हुंवाराचो फटको बशिल्ल्या वाठारांनी भेट दिली आणि परिस्थितीचो नियाळ घेतलो। ह्या भेटी वेळार आसामाचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा लेगीत हजर आशिल्ले। केंद्राकडल्यान फावो ती मजत दितले अशें तांणी भेटी वेळार लोकांक स्पश्ट केलें। ओडिशात निर्माण जाल्ल्या हुंवाराचो फटको बशिल्ल्या जिल्ह्यांनी उदकाची पातळी उणी जायत आशिल्ल्यान जीर्णोद्धाराचें काम चड खर जालां। ह्या जिल्ह्यांतल्या लोकांक अन्न, रेशन, सुरक्षीत पिवपाचें उदक, वखदां आनी हेर गरजेच्यो वस्तू वांटून दिल्यात। जाल्यार रस्ते, वीज आनी पिवपाच्या उदकाच्यो सुविधा परतून सुरू करपाचे यत्न तांचे सुरू आसात, पूण जायत्या जिल्ह्यांनी लोकांक कसलोच आदार मेळूंक ना असो आरोप तांणी केला। मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड जावन सकाळ मेरेन गोयात कितें कितें घडले पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह। गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळी 11 आणि 12 वरांचेर आवाज गोयचो बुलेटिन लायव्ह।
दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टाइम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लाईव्ह.